कला ही सगळ्यांत आसता. आमी सगळेच कलाकार. फक्त ती पळोवपाक आमचे कडेन योग्य नदर आसपाक जाय. दृढ इच्छाशक्त आसल्यार आमी कितेंय करपाक शकता हाची प्रेरणा 84 वर्सांचो फातोड्डेचो तुळशीदास हरी नायक हाचे पासून मेळटा. मातये पासून फक्त 7 गणपतीच्यो मूर्त्यो तयार करून तुळशीदासान आपलो हो प्रवास सुरू केल्लो. आतां तो सुमार 600 गणपतीच्यो मूर्त्यो करून विकता. 1965 फक्त 7 मूर्तीचेर हे जाले. 7 मूर्ती करपाची. एक तो वामन शेट लोटलीकर कालाता आशिल्लो, ताजो पूत आशिल्लो, तो म्हजो मित्र आशिल्लो. अकस्मात त्या वामन शेट लोटलीकराची देवान उगडास केलो आनी तो पूत म्हाका विचारपाक लागलो की ह्यो मूर्ती आतां 7 करतालो आतां कोण करतलो रे. हांवें म्हणलें ताका, अरे मडगांव 2 शाळा आसात, व 7 मूर्ती घेवन यो, कित्याक तूं टेन्शन घेता. आनी तेन्ना म्हजी बायल तिणें म्हाका सरळ म्हणलें की म्हजो गणपती, आमचो घरचो गणपती तुमी लोकांच्या चित्रशाळेन वचून करता, रंगयता, हाडटा, ताजे 7 मूर्ती करपाक कितें जालें तुका. ते 7 गणपतीचेर चर्चा अशी जाली म्हाजोड्यान. अरे वामनतात गेलो मरे, कोणे केले गणपती, बरे जाल्या. दुसरे वर्सा 13 गणपती जाले, तिसरे वर्सा 25 गणपती जाले. लोकांनी म्हाका सांगलें तुळशीदास आपल्याक कर मरे, तुजी मूर्ती बरी करता आपल्याक कर. अशें करून म्हाका थंय 60 मूर्ती जाल्यो. 60चे दुसरे वर्सा 125 सुमार मूर्ती जाली, 130 कितें मूर्ती जाल्यो, 150 मूर्ती. थंय म्हगेली भरभराट अशी जाली. जवळ जवळ 300-350 गणपती म्हजो जालो. कॉम्प्रेसराचे पयले गोंयांत पेंट मारलो तर जाय तर म्हज्या भावान आनी हांवें मारले. आनी हे वर्स धरून 60 वर्सां म्हज्या चित्रशाळेक आतां भुरग्यांनी सर्वांग सुंदर म्हणून आतां नांव दवरलां. आनी ही भरमसाट म्हजे भुरगे तिगूय चले म्हगेले आज ते फुडें व्हरतात. मद्रासी आनी तेलुगू लोक निमाण्यो येतात. साब, गेट मी युअर फेवर, आय रिक्वायर वन स्मॉल गणेश आयडल विदाउट कलर. भुरग्याक पयलीं खबर नाशिल्ली. पयल्याच फावटी म्हाका डॅडी कितें तूं दीस रात हें करून पयलीं तुका टायर्ड जाल्लो आसता. गोकाकच्यान माती हाडून मूर्त्यो करपी गोंयकार म्हणल्यार तुळशीदास. इतलीं वर्सां ह्या वेवसायांत रावन ताणें गोकाकचे मातये पासून मूर्त्यो कश्यो तयार करच्यो हें तो शिकला. पूण आमच्या गोंयकारांनी जे गोकाकच्यो मूर्ती हाडटाले पळय ताची क्रिटिसायज करपाक, पूण क्रिटिसायज म्हाका बऱ्याक पडली कळ्ळें. म्हणून म्हणटात एक म्हण आसा, निंदकाचे घर असावे शेजारी, अच्छे त्या शिवाय तू येना. आनी हांवें प्रयत्नाती परमेश्वर प्रयत्न करिता वाळूचे तेल ही गळे पळय म्हटला रामदास स्वामीन म्हटला. कितें ते हांवें दृढ निश्चय केलो, ताजे कडेन जाता म्हजे कडेन कितें जावचें ना. कित्याक त्याय मनीस म्हजे सारका म्हाका देवान 2 हात दिले, तांकांय दिल्यात कितें आसा. प्रयत्नाती हे मूर्ती केल्यो आनी आतां ते गोकाक मूर्ती ताचे आतां गौरव जाता. तितली मूर्ती आतां कोणूच करना गोंयान. हांवें खंय केल्ले पळयलें ना आनी मुखार ह्यो जावच्योय ना. मूर्ती इतले नाजूक आसतात त्यो आतां कोणूच करना. हांव म्हणलें म्हाका ही मूर्ती करपाक जाय. तूं मूर्ती करता म्हणलो. अरे उमेद जाली ताका. अरे आपल्याकडे माती आसा ती वर. आनी हांवें माती मडगांव साकून माती खड्याची माती हाडून ती कापूस घालून धडोवन तयार. रवींद्र भवन मडगांव कार्यशाळा म्हणून म्हाका आमंत्रीत केलो. हांवें 11 दीस भुरग्यांक थंय शिकयले मातयेचे गणपती कशे करतात त्या. आनी पीओपी पासून तयार केल्ल्या गणपतीच्या मूर्त्या विशीं आनी ही कला फुडले पिळगे मेरेन पावोवपा विशीं तुळशीदासाक विचारल्या उपरांत तो सांगता. आतां लोकांच्या घरांत गणपती आयल्यात, ते सगळे आयल्यात, सगळे कडेन गणपती आयले जातले. गव्हर्मेंटाचेर आतां हे करता, पळयता, चेक करता कळ्ळें. पूण हे गव्हर्मेंट जे आतां पळय चेक करता ते पयलीं केल्यार कितें जाता. आर्ट एंड कल्चर आतां आमगेले आतां कलाकाराक आज घडयतात. त्या मूर्तीकाराक घडोवपाक कितें जालां की कलाकार, आमी गोंयचे कलाकार, बऱ्यांतले बरे कलाकार सर्वे जाणात. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.